Page 120, I11, Kaklut Sara Deva. Kaklut Sara Deva, Kaklut Korun Dakoy, Bokon Valya Deva, Gunya Pusun Uroy, Patka Chekodun, Makani Todukor, Rebiat Lokat Maka, Nirmul Korun Dovor, Mosogunya Korots, Asawolkun Geta, Sodans Moshe Patok, Moshe Mukar Tyuta, Kaklut Sara Deva, Kaklut Korun Dakoy, Bokon Valya Deva, Gunya Pusun Uroy. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हणलें, तुजें मुखामोळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा, तुजें मुखामोळ लिपोवं नाका. ही कल्पना आमच्या मनांत धरून तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत धरात. आनी आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतना अदीक अदीक जेजूचो आमचें सगळें आसा ताका अणभवंक आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमी देवाची भुरगीं आनी देव आमचे सोवे जेजू उद्देशीं जियेता. पूण खूब पाटी आमी ताका विसरल्या. तो आमचे बरोबर आसा म्हूण जाणो, पूण तो आमचे बरोबर जियेता म्हणून आमी दुसऱ्या बरोबर ते भाशेन वागोंक ना. ना म्हणून तो दुसऱ्या सोबे आसा म्हणून वागोंक ना. कित्याक आमी फकत आमचें आनी दुसऱ्यांचें आपलेपण पळयलेलें आसा. ह्या आमच्या आपलेपणांत ती आमकां काडून उडय म्हणून आमी आतां मागणें करया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन आमचें पातोक देवा कडेन आनी एकामेका कडेन कबूल करया. आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणांच्या जिविताक पावो. Amen.
मागुया. मोहिमेवंत देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासणीक सोबद मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगल्या आपल्या कोरण्यांनी भोव करून आपल्या कोश्ट मरणा आनी पुनर्जिवणपणान तुज्या अगणीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सोत आमचे मोतीन खोचोवंक ताणें कोश्ट मरण सोंसचे आदीं तुवें ताका रुपांतरयलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फॉर्मायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सोयम दोमावंक आनी जेजू बरोबर कोश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक ओतरेकून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी आयतीं जालेलीं आसा, तर शिंतीदान आमी ताचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहम एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो न्हय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे पावटी स्वर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सुपूत घेता असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलां देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोलबाच्या नखेत्रां पोरी आनी वेलेचे रेवेचे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाच्या शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालतो रावलोय देखून तुजे सोंस्तीचें नांव घेवन प्रितुमेली सगळीं रासनां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या.
खोती दुखींनी हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यंत हांव विस्वास दवरतां सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोन्नीचो पूत म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयलाय सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुजी मार्गा बिडा मदें जेरुसाल्या सोबे माचार सगले ताचे पोचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या भाग्यवन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो देव जोर आमचे वाटेन आसा आमचेर आड कोण आसत देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटच ह्या देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय देवान विचून काडल्यात तांचेर कोण तरी गाराणें करीत देव जोर बोगसोणें दिता कोण तरी खास्तीचें फॉर्मोण मारीत जेजू क्रिस्त अशें करीत तो न्हयच आमचे खातीर मेलो पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनोती करता देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत खेरीत आपूर बायेचो ताचे तुमी आयकात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आपल्या कोश्ट मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें तांचीं आंगवस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळां लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमा वरवीं धोवी फूल जालीं आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें गुरुजी आमी हांगसरूच आसल्यार बरें तर 3 तोंबू उबारुया एक तुका एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान तांचे सावळी घाली आनी कुपांतली एक जाब जाली ओ म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात औचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनीक कोण तांकां दिश्टी पडलो ना दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुस्कून हुकूम घालो पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून
ताणें ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आतां तुमी ओगेपणान सगळें आयकतात. पळय ती च्यानी चूक चूक कोत्ता. हांगसर ह्या कंप्युटराचो फॅन चालू आसा. सुकणीं बोबाव कोत्तात. हे भाशेन तो तुमकां भायले आवाज आयकूंक येत तें बरें आहा. पूण आमच्या चिंतनांनी आवाज जाता, उलोवप आसा, कोण कितें म्हणटा, ताका आमी आजीर जावंक जाय. ताका आमी आजीर कशीं जातली? आमचें ध्यान मन आमी ह्या आवाजांचेर लायता. आनी हे भाशेन तर आमी भितरल्यान शांत आसत जाल्यार हे भायले आवाज आनी तांचे भितर हे आवाज कित्याक लागून घडटात तें आमकां कळटलें. आतां हांवूय आवाज कोत्तां, पूण हे आवाज तुमकां समजतात आनी समजल्यात म्हणून तुमी म्हाका आजीर जातात. आनी म्हाकाच न्हय पूण तुमकांय आजीर जातात. पूण थोड्यो वस्तू ज्यो आनिकूय खोल आसात त्यो आमकां कश्यो कळट्यो? त्यो आमकां तेच भाशेन आजीर जाली की ना मागीर आमी हाचो अर्थ कितें काय म्हणटा तेन्ना आमी तर जेजू कडेन मागीत, सायबा म्हाका हें कितें घडटा तें सांग पळया. रोखडोच तो तुमकां कळयतलो. कसो? आमची चिंतनां बदलोंक लागतात. आमी पळयता खरें, पूण आमकां भितरल्यान आनीक कितें दिसता पडटा. हें खरेंच देव आसून आयलां? ओ देंवचार आसून आयलां? ओ हें म्हजेंच? तें कशें कळटलें? त्या चिंतनाक आमी आजीर जालीं की ना मागीर कसली भावना उत्पन्न जातात तें पळोवंक जाय. कसली भावना म्हणजे आमी तर वयर मळबार पळयत आनी सुर्या एकदम लोकलोकीत चकचकीत जालो जाल्यार कितें जातलें आमकां? आवय काय बरें दिसता म्हणटात आमी. ओ थोडीं जाणां भियेतात, आरे कितें जातलें काय आतां? हे पळय भावना आमची कशी ताका लागून घुंवतात त्या सगळ्या भावनांक आमी आजीर जावंक जाय. कित्याक लागून हांव तुमकां हें सगळें सांगतां? देवान पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक जेन्ना ते जेजू बरोबर आसलेले तेन्ना खूब येवन तांचे भोंवतणी तांकां कुपान दवरले आनी देवाचें उतर ताणें आयकलें. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. पळयात कितलें देवान आमकां सांगलें त्या दर्शना उदेशी. पूण जेजून कितें आमकां सांगलां? आपल्या कोश्ट मरणा आदीं तो तांकां हें दर्शन दिता. जीं कोण जेजू सारकीं दुसऱ्यांच्या पातकां पासत मरतलीं तीं हे भाशेन लोकलोकीत जातलीं. तीं जेजू सगळें पुनर्जीवन जालीं की ना तांकां सर्गीचो लेण्याचो वालोर मेळटलो. हे भाशेन ताणें तांकां सांगलें, पूण ते समजले नात. ते समजले की आतां आमी हांगसरूच रावया म्हणून. हांगसर बरें आहा हें, मागीर ते सगळे जाण आहात आमचे बरोबर. वय खूब पाटी आमी आमच्या ह्या संवसारांतूच रावंक आयिल्ल्या भशेन कोत्ता. पूण आमचें जिवीत हांगसरलें न्हय. हांगसरलें आमी चाखता आनी देवाक अणभवता.
पूण देवान आमकां कितें सांगलां, तो आमचे सगळे बरोबर जियेता आनी आमी सगळे ताचे कुडीचे सांदे. तर आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, एकामेकाचो परमास करूंक जाय. पूण कितें जाता, आमी आमकांच साजीर ना म्हणटच दुसऱ्यांकूय आजीर जायना. आयची वाचपां तेंच सांगतात आमकां. पळयात, अब्रामाक खूब वर्सां जालीं पुतूच नासलेलो. सारा ताचे बायलेक एक पूत देवान दिलो. आतां पूत आसलो की ना, कितें जाता, हो म्हजो पूत म्हणून तो इतलो ताका चिटकोन रावता, फुडाराचो म्हजो राजा हो म्हणटा. पूण देव कितें म्हणटा, ताका इतलो चिटकोन रावनाकाय. तो तुजो न्हय, तो म्हजो. देवान आमकां भुरग्यांक दिल्लें आसा देवा सारकी ताचो परमोस करपाक. पूण तांकां आमी चिटकोन रावंक, तांकां आमकां जाय पळय तशें घडोवन हाडूंक फावना. ना, देवाची येवजण आसा तांचे पासत, त्या प्रमाणे ती घडोवन येवच्याक आमी तांकां तेंको दिवंक जाय, तांकां सहकार करूंक जाय. ताचें कितें जातलें इजाकाचें, तो नको. पूण तो जाणो की ताका ताणें चिटकोन रावंक फावना म्हणून देव कितें म्हणटा, ताचो सॅक्रिफीस कर. कसो सॅक्रिफीस? त्या काळार असले सॅक्रिफीस जाताले, मनशाचो सॅक्रिफीस करताले. पूण ते मेरेन सावन देवान हुकूम दिलो असले आनी करचें न्हय म्हणून. पूण तें म्हत्वाचें न्हय, तांची तयारी आसलेली. तयारी कित्याक लागून? हांव देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आयकतलो आनी देवाचे प्रमाणे हांव करतलो. म्हाका ती दूख लागता. त्याच प्रमाणे जेन्ना कोण आमचेर कितें म्हणटात, कितें कोत्तात, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तांकां आजीर जावंक जाय. कित्याक लागून म्हणलां तें मागीर देव आमकां सुचयतलो. पूण हें तर आमकां भोगूंक जाय जाल्यार आमी न्हय, जेजूचेर धरून तें फुडें पावलां मारूंक जाय. हे भाशेन आमकां ही शिकवण देवाचें उतर दिता. कित्याक लागून? दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, देवान आमचो इतलो मोग केला की देवान आमची पातकां, जेन्ना आमी देवा बरोबर एकवटोन जियेना तसलें जिवीत आमचें पयस करूंक ताणें हें सगळें पातक जेजूचेर घातलें. आनी जेजू आमचे पासत मेलो आनी जेजू पुनर्जीवन जालो. हें पुनर्जीवन जिवीत ह्या तिसऱ्या वाचपान आमी पळयलां, तो लोकलोकीत आसता. ते भाशेन आमी सगळीं जातले. आमी कितें करता, भियेता. एकामेका पासत मरोंक आमी भियेता. आमी समजता की म्हाका मारलें की जालें काबार म्हणून. ना, जेजूक एकवटोन आमी तांकां सगळ्या जाणांक हाजीर जावया, तांच्या उतरांक, कन्यांक, चालींक. पूण आमी म्हणटले ती नाका जाल्लें करता. देव आमकां सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय, कशें करूंक जाय पळय तें. ताका लागून भियोंक फावना आमी भितरल्यान. हे सगळे अणभव घडले की ना, ते देवा सवें दवरया आनी देव मागीर आमकां फुडलीं पावलां मारूंक घटाय दितलो. तर जेजून आमचे पासत इतलें केलेलें आसा, तर तुमकां कित्याक म्हणून भिरांत आसा? देव आमचो इतलो मोग करता. पूण मोगाक लागून खूब पाटी आमकां सोंसचें पडटा. आनी कितलीं जाणां सोंसिना? वय. पूण भियेनाकात. जेजूच्या ताब्यांत सगळीं आमची चिंतना, भावना, अणभव करीत रावात आनी तो मागीर आमकां फुडलीं पावलां मारूंक घटाय दितलो. हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना, फकत देवाक. जेन्ना आमी तांकां सगळ्या जाणांक सोडलीं की ना, देवाच्या ताब्यांत केली की ना, ती आमचे सगळेंच आसात मागीर. ती पयस ना. पूण भायल्यान आमी तांकां चिटकोन रावता. ना, भितरल्यान आमी ती आमचे बरोबरूच आसा. असले सगळे पळय चिंतप आसा तें देव आमकां आपल्या उतरांतल्यान तयार करता. ते भाशेन जिवच्याक फकत भायलें जिवीत न्हय, कुडीच्या पावंड्याचेरूच न्हय, आमी मनाच्या आनी भावनाच्या पावंड्यार आसा. पूण तें कित्याक लागून आसा? फुडें आत्म्याच्या पावंड्यार आमचें जिवीत सारूंक. स्वर्गार तशें संवसारांत हे भाशेन आमचें जिवितान आमी जिवंक जाय. तर हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी तें अणभवलें. देवानूच तांकां आपोवणें दिलें, देवा बरोबर ताणें जिवीत सारलें आनी ते भाशेन जेजू सोबे ते आतां पुनर्जीवन जालेले आसात. हाका लागून भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता. ताची कूड हांगसर आसा, पूण कितलो हजारांनी लोक हांगसर येता.
ते नको कितें पळय तें, पूण हांगसर आयलीं की ना तांकां कसलो तरी अणभव घडटात, शांती तरी तांकां मेळटा आनी ती हांगसुद्दां वेतात मागीर. आनी ही शांती वय हे भाशेन देवाक अणभवलो की ना तो आमचे भितर आसा, ताका सगळो अणभव जाता खंयच्याय संदर्भांत. तर आयज आमी ताचें आयकोपाक सदांच तयार जाया. आनी हांव तुमकां कितें म्हणटा, जेजूचींच उतरां आमी पाळया. जी आमची चिंतनां भावना आसात तितली जेजूच्या ताब्यांत ताच्या नांवांत भायर काडीत रावया आनी ते भितरल्यान अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ आमचें जिवीत जातलें. ती चिंतनां ती भावना आमकां आपल्या चोपक्यान धरची ना, ती सोडली म्हणटच तांकां सगळ्या जाणांक आमी हाजीर जातले हांव. आमचें खरें जिवीत आमी भितरल्यान आसा तें पळोवंक लागतले हांव आनी ते भाशेन आमी जियेतले हांव. आमी क्रिस्तांवांनी हो अणभव दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी कडल्यान दाखोवंक जाय. ती आमचेर पातयेवन आसात. केदें व्हडलें शिकोप आमकां देवान जेजू वरवीं दिलेलें आसा, पूण आमी दुसऱ्या सारकींच जियेता. तांकां तसलीं चिंतनां कल्पना ना, आमचे मदें आसात. तर आमी बरे भाशेन जियोवच्याक सगळीं जाणां मागण्यांत रावया. सदांच रातची 5 मिनट जेजू सगळें काडात आनी दवरात. चिंतनां भावना अणभव आहा तितले आनी ताचे बरोबर रातभर सारली की ना हे भाशेन सकाळीं ताचे सवें उठया आनी ताका एकवठाण पूर्ण दीस ताचे बरोबर सारया. आनी पळयात कितलीं तुमी आनंदान बरे भाशेन जियेतल्यात आनी केन्नाच भिवचे नात. कसलेय संकश्ट येवं तुमी काळजीदार जातल्यात, कित्याक जेजू आमचें सवें आसा आनी जेजूचे सांदे जावन आसात आमी आनी ते भाशेन तो आतांय आमचे पासत जियेता आनी वावुरता. सगळीं जाणां आत अशें उठून दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचें सवें भरोन येता. आमची कूड मन आनी आत्मो तोच सांबाळटा, जिवीत ओतता. पूण हें आमचें जिवीत आपलेपणांत न्हय, जेजूच्या एकवटांत दवरया, ताका चिटकोन रावया. आनी आमची चिंतनां भावना आसात ती ताचे सवें दवरली म्हणटच सुस्कार भायर सोडटना तातूंतली आमकां सुटका मेवतली. तांकां आमी हाजीर जातले हांव. तांचे भितर कितें चलता तें आमकां सगळें दिसतलें आनी ताची जाणवायेन बरोवन आमी जिवीत आमचें सादतले हांव आनी दुसऱ्यांकूय आमी समजून घेतले हांव. जेजू ही कृपा तुवें आमकां हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक आनी जीं कोण ह्या मिसान भाग घेतात आख्ख्या संवसारांत तितल्यांकूय तुवें दिलेली आसाय. आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुकाच एकवटोन जियोंक आमकां बळ दी. आनी हे भाशेन जियेतना तुवें जें आमकां दाखयलेलें आसाय, तुजें जिवीत बापा बरोबर आनी पवित्र आत्म्या सवें आसा, तेंच जिवीत आमचेंय सवें आसा तुजे उद्देशीन जेजू. तर हें व्हडलें देणें तुवें आमकां दिलेलें आसाय. त्या देण्याक लागून आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ जो आसा तातूंत तो उचारून आमचें जिवीत खोलावया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या उतरांक आमी हाजीर जावन म्हणया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयज आमी हो पवित्र बालपणांक भेटयल्लो दीस समरमता. तर ही मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडुया. देवाचो संदेश ताच्या जिव्या उतरांतल्यान आमी आयकला. ताच्याच उल्याक जोबाब कसो भावार्थांत आमची मागणी ताका आमी आतां उबारुया.
पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराची गोडसाण वांटना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या उस्क्या कोंतीचे थाळे आयकून पोरजेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. ओ प्राचीत काळ आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सोयीक जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कुरपेचें जिवीत आपणावन जेजूच्या मोहिमेंत रुपांतराचे वांटेली जावचें भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या परिक्षे संकश्टां आव्हानां भेडार आमी निराशीपणाक जागो दिना जावंक पण जिविताच्या सर्व घडीतांनी आमचो मोग करतल्या आनी आमची निगा घेतल्या देवाचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमी ठेवूंक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आज पवित्र बालपणाक भेटयलेलो आयतार पाळटना आमास सोमेस्तां सोबे आनी अदीक करून आमच्या भुरग्यां तरणाट्या सोबे मिसियोनारी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडून बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमची खासगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. भोव मोगाळ बापा, तुज्या मोगाचेर विस्वास ठेवून आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान तांचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी आमची सोडवण जोडूंक आनी तुज्या काळजाक संतोश हाडूंक जें कितें गरजेचें तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. सोरपोदेदरा आनी काकुळचरा देवा, तुज्या आख्खे रोशनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतां ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती बावलो मारूंक तुजे जाणवान उजवाडाय. आनी ही जी वॅक्सिनां भायर सरिल्लीं आसा तांचो बरो परिणाम आमच्या सगळ्या लोकांचेर जावच्याक आनी तांचेर दुबाव आसलेलो तो पयस करून तुवें आमकां सगळ्यांक बरी सावध भलायकी दिवच्याक हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C1 पेज 28 आमचे दोनात उबारून. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे
ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग वपुया दोनिया तुझ्याच बरेपणान आतां उंड्या सोर्ब्यादाना जातली रोकडीच जाताय आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोनाक दुबारून सर्वेस्पराक भेटुया आमचे दोने उबारून देवा वारू पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग वपुया म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं विस्वासी देवा तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विस्वास दवरून आब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समोर पिलो तोच तुवें तुज्या अपुरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय बोगोर उतरां चिंतनां वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका खुर्साच्या मोरणांक सोडून दिलोय आनी ओ तुजो अप्रमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान खुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समोर पिताव आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव जावं तुजे चाकरेक आमची भुरगीं बाळां जावं हेर कितें तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बोळ दी हे तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओ योशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कोश्ट मरण मोहिमेबोध पुनर्जिवणपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवेद्यांच्या बरेपणान तुवें सांगून दवरलें ह्याच स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपल्या मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिश्यांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोरजोळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो देखून सुर्गींच्या दोलबरां सांगाती प्रितुमेर थांबोवन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायताव बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक खोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuia. Somia Jesu amio odokata anie talshintle pieta title bauti tu voi povane sor ami duše moron morgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवयतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासोदून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन भावनो, भियोवचें न्हय पूण हें मागणें जाणो जावया. जेजू जो आमचे भितर जियेता तो आमकां एकवटोन हें मागणें बापाक म्हणटा. सगळी आमची मागणी ते साम मनांत धरया. जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. जीं हॉस्पिटलान आसा, ज्या दुयेंत आसा, जीं मरणाचे तोणीर पावलेलीं आसा, भुरग्यां पासून आमी मागया. तांकां कितलें ह्या दिसांनी वायट जायत वेता, ताचेर कितलो वायट परिणाम जाता. तशेंच तरणाट्यांचेर ह्या सगळ्यांक आमच्या काळजांत जेजूक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंचे दोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळचो, जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 58, Jesu Shi'eat, D21.
आपूण जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी आजीर जावया. तो आमचे कडेन उलयता, आमचे प्रश्न तो सुटावे कोत्ता, ताचें आयकोया. जेजूक आमचें जिवीत आमी बुडयलेलें आसा. जशे भाशेन सांतां भोगतांनी आनी आयच्या वायसपांनी आमी पळयलां ते भाशेन आमचें जिवीत सगळेंच देवाक समोर पळोवया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. काकलुत्सरा देवा, तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पोसलीं देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या पोसणां आनी आमच्या काळजांत बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाळूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी. हे तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. मासुकूत बसात. आयज आमी होली चायल्डहूड समोरवलेलो आसा. कलेक्शन ताचे पासत वेतलें. आतां इकरांक हांगसर वर्साचें मीस जाता. टॉडी टॅपर्स असोसिएशन तांचे पासत तें मीस भेटयल्लें आसा. दर दिसा हांगसर सकाळचीं 5 ते 5:45 यूट्यूबाचेर आनी आयताराचे 6 पवित्र बुजवण आसता. मिसां म्हणल्यार तूं यूट्यूबार पयले मीस आसता 6 आनी 7 आनी 8 आमचे भाशेन मिसां जातात. आयताराची मिसां सकाळची 3 आमचे भाशेन जातात. 7, 8 आनी 9:15 आनी इंग्लिशीन 10:15. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन एक कपेल आसा. थंयसर मीस जाता आनी खूब लोक थंयसर येता. कुरपेची नोयनां आतां सुरू जातलीं मार्चाचे 4 तारखेर ती 12 तारखेर पर्यंत. हें नोयन सायबानूच एकल्या मोत्ता पळय त्या जेजुईट पाद्रीक सांगलेलें ही कुरपेची नोयनां ह्या काळांत करात म्हणून. जेन्ना तुमी कुमसाराक येतल्यात, कोमयांक येतल्यात ह्या दिसांनी, कुरपेच्या नोयनाच्या दिसांनी तुमकां ताका जशे भाशेन ताणें सांगलें तूं मरचो न्हय पूण मारतीत जातलो मागीर. हे भाशेन आमकांय पेकोवणी मेवतली कुडीची, मनाची, आत्म्याची आनी आमचें अंतोस करून बरें नितळ जावन जेजूच्या एकवटान सारूंक आमकां घोटाय मेळटली. तर मिसां हे भाशेन आसात. सकाळचें 6 इंग्लीश भाशेन मीस तें उक्तें जातलें ह्या दिसांनी. तुमच्यान येवंक जाता त्या मिसाक. आनी आमचे भाशेन 3 मिसां आसा. 7, 8 आनी 4:30. तर ह्या मिसांक येवंक जाय जाल्यार तुमकां पासीस आमी दिता. तरेतरेचे रंगाचे पासीस आसात. पयल्या मिसाक म्हणजे ब्लू निलो, मागीर दुसऱ्या मिसाक येल्लो पिवळो, मागीर 5वो म्हणजे ग्रीन. हे भाशेन हांवें सांगी मागीर ऑरेंज. हे भाशेन वेगवेगळे रंग आसात. तुजें नांव बरयलें की ना तुवें तांकां सांगूंक जाय हिंच्या मिसाक येता पळय तो. हिंच्या मिसाक म्हणजे त्या रंगाचेर आमकां कळटलें तो रंग आयलो की ना ह्या मिसाचें तुमी. कित्याक लागून सुबेज लोकांक आमी MAचे गायडलायन्स आयजून पर्यंत म्हणून तो पाळटा. दुसरे पाळिनात तें कांय नजो, पूण आमकां सांगलां म्हणटच आमी करया तें.
तो तुमची नांव आनी मागीर 6 जाणांक तुमच्यान तुमचे बरोबर हाडूंक जाता, बायलेक, भुरग्यांक आनी हेरांकूय. ते भाशेन हिंच्या मिसाक तुमी येतात त्याच मिसाक तुमी येतले, पूण तुमकां तर खंयच्याय दिसा मातशें बदलूंक जाय जाल्यार तुमच्यान तें बदलूंक जाता, दुसरो रंगाचो घेवंक जाता. 6 मार्चाचे म्हणजे सोनवार पडटा आनी त्या दिसा सायबाच्या कपेलान मीस जातले. मिसां कशीं आसतलीं तर 6 इंग्लीश भाशेन, 7, 8, 10 थिचोर आनी सांगे 4:30. आयतारा दीस हे भाशेन मिसां 6 इंग्लीश मीस आनी 10-15 इंग्लीश मीस, 2 मिसां इंग्लीश भाशेन, 7, 8, 9, 15 आनी 4:30 मागीर ती आमचे भाशेन आसतली. म्हणून MHA गायडलायन्साक लागून आमी निमाणे दिसा 12 वर्षी आमी 9:30 मीस दवरताले. हांव त्या दिसा मीस आसचें ना. 9:30 सगळीं मिसां व्हडलींच मिसां 6, 7, 8 आनी 4:30. म्हणून त्या दिसा कितें जातलें, ती मिरवणूक आसची ना पिराचिताची, ना म्हणून पेज आसचें ना. ह्या वर्सा आमकां म्हणून तो मातसो जिनवार करचो पडटा असलो, पूण करया आमी. आमच्या यूट्यूबाचेर तुमच्यान खूब वस्तू पळोवंक जाता. त्यो आसा सादो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो. दुसरें म्हणजे खुर्साची वाट, इंग्लिशीन मीस जालें 8 म्हणटोच मंगळाराचें आनी मीस जातकच 8 आमचे भाशेन शुक्रारा दीस. आतां तुमकां ते पासस म्हणला घेयात तुमी तर फुडें मिसाक येतल्यात आनी त्या दिसा तुमचे कडेन पास ना जाल्यार ते तुमकां एलाव करतले. नाल्यार कितें जाता, लोकांक मागीर खंयच्याय लोकांक भितर येवंक दिवचे ना ते. ताका लागून पासस जाय. पासस तुमी पयल्या दिसा वो मागीरूय तुमी आयलीं जाल्यार त्या दिसा तुमच्यान घेवंक जाता तो पास. आतां वॉट्सॅपाचेर आनी कॉल करून तुमच्यान ह्या पासांक तुमचे नोंदी करूंक जायना, कित्याक आमकां चड त्रास जातलो. पवित्र सातोळ्यांत आमची मिसां आसतलीं पूण इंग्लीश भाशेन, मंडे, थर्सडे, गुड फ्रायडे आनी सॅटर्डे 14 येथान तुमकां ताचे पासस दितले हांव. ह्या वर्सा 500 वर्सां भोगतात सांत इनासाक, ताचें पयलीं वर्तन जाल्ल्याक. तर तुमकां ताका लागून आमी कॅलेंडर छापलेलें आसा, ताच्या जिविताचेर घोडितां आसात तीं तिचो दाखयलेली आसा. आयज फ्री हेल्थ कॅम्प ॲट हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा 9:30 ते 12:30 पर्यंत. तर तुमच्यान ताका वचोंक जाता जाय जाल्यार. आनी म्हणून तो आमचें चॅनल पळय आसा, म्हणून ताचेर तुमच्यान हें करूंक जाता. ऑफिशियल बझिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस, ताचेर तुमच्यान कितें म्हणटा तें सबस्क्रायब करूंक जाता चॅनल, आनी दुसऱ्यांकूय तें सांगूंक जाता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. F21 संवसारान वचूंक जाय, पेज 98. आयकल्या उतराच्या उजवाड